प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार. आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो पयलो आविस्फोर वोड 35 ते 42 पर्यंत. John chapter 1 verses 35 to 42. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. दुसऱ्या दिसा जुआव आपल्या दोगां शिसां सांगाती नव्यान थंय आसलो आनी जेजूक चलून वेतालो तो ताणें देखलो आनी म्हळें, हो पळयात देवाचो मेंढरो. ही ताची उतरां आयकून ते दोग शीस जेजू फाटल्यान गेले. तेन्ना आपणा फाटल्यान येतेल्यांक वळोवन पळयोवन जेजून तांकां म्हळें, तुमकां कितें जाय? तांणी तांकां जबाब दिलो, राबी म्हणजे गुरुजी, तूं खंय रावताय? ताणें तांकां म्हळें, येया आनी पळया. ते गेले आनी तो रावतालो ती सुवात तांणी देखली आनी तो दीस ते ताचेशी रावले. सांजेची सुमार 4 जाल्ली. जुआवाची उतरां आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ले त्या दोगां भितरलो एकलो आंद्रे नांवाचो शिमांव पेद्रूचो भाव आसलो. रोखडोच आंद्रे आपल्या भावा शिमावाक मेळूंक गेलो. ताणें ताका म्हळें, आमकां मेसियास म्हणजे ख्रिस्त मेळ्ळा. आनी ताणें शिमावाक जेजूशी व्हेलो. ताचेर बारीक नदर घालून जेजून म्हळें, जुआवाचो पूत, तूं शिमाव. तुजें नांव आतां केफास म्हणजे फातर जातलें. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की दोग शीस जोआन बातिस्ताचे जेन्ना जोआन बातिस्ता बरोबर आसात तेन्ना जेजू थंयसर वेता आनी जोआन बातिस्त आपलें तोंड उक्तें करून आपल्या शिसांक आयकता त्या भाशेन जेजूक म्हणटा, देवाचो मेंढरो. हो पळयात देवाचो मेंढरो. आपल्या शिसांक सांगता. म्हणटच भाव भयणीनो, जुआन बातिस्त जेन्ना जेजूक पळयता तो जेजूक ओकोता की जेजू जावन आसा देवाचो मेंढरो म्हणून. आनी हे जे शीस आसले ते आतां ही उतरां जुआन बातिस्ताची, कित्याक जुआन बातिस्ताचे शीस आंद्रे आसलो. आमी जाणो दुसरो कोण न्हू, पूण आमकां दिसता जुआन आसत म्हणून. पूण हे दोग शीस जेन्ना जुआन बातिस्ताक आयकतात आनी तो म्हणटा, हो पळयात देवाचो मेंढरो, ते आतां जुआन बातिस्ताक सोडून आतां जेजूच्या फाटल्यान लागतात. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ते जेजूच्या फाटल्यान वेतात, जेजू तांकां पळयतात, तांच्या फाटल्यान येता तो आनी तांकां विचारता, तुमी कितें पळयतात? तुमकां कितें जाय? आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ते जेजूक विचारतात, राबी तूं खंय रावताय? तेन्ना जेजू कितें म्हणटा? यात आनी पळयात. जेजू तांकां सांगिना, हांव रावतां ह्या जाग्यार, तुमी ह्या जाग्यार यात. तो म्हणटा, यात आनी पळयात. आनी भाव भयणीनो, होच जेजू आयज तुका आनी म्हाका म्हणटा, यात आनी पळयात. भाव भयणीनो, आमी जेन्ना शिवर्तमान वाचता, देवाचें उतर आमी वाचता, ज्यो घडण्यो घडल्यो 2000 वर्सां पयलीं जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो, ह्यो ज्यो घडण्यो आमी एका हिस्टोर कही आमी वाचता काय, ओ जें घडलें 2000 वर्सां पयलीं आयज आमच्या जिवितान घडटा काय. देवाचें उतर आमकां सांगता की जेजू जावन आसा काल, आयज आनी फाल्यां तोच देव. ताचें उतर बदलो ना. जे उतरां तो त्या वेळार उलयलो ती काल, आयज आनी फाल्यां पासून तीच उतरां तो उलयता. आनी म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचता,
देवाच्या उतराचेर आमी नियाल कोत्ता, देवाच्या उतराचेर आमी आमी एके भाशेन निचो कोत्ता, तें उतर आमी पाळटा. आतां आमी कितें कोत्ता? जें आमकां जेजून सांगलां, कितें सांगलां ताणें? तो म्हणटात यात आनी पळयात. भाव भयणीनो, जेन्ना ते दोग शीस तातूंत एकलो आंद्रे म्हणून आमी जाणो, तो जावन आसलो शिमाव पेद्रूचो भाव. आख्खो दीसभर आंद्रे आनी तो दुसरो शीस आमी ताका जोआ म्हणून नांव दीत जाल्यार ते दोगूय जेजू बरोबर आसले. आनी कित्याक आयिल्ले ते जेजू कडेन? जेजू थंयसर कोणा बरोबर आसत जाल्यार तो थंयसर फकत खबरो सांगिनासलो, आरे बाबा हो हें घडटा इस्रायल पर्जेन, आतां गरमी चड वाडल्या, आतां आंबाचो वेळ पावला, आतां इतलें नुस्तें मारपाचो वेळ पावला. संवसाराच्यो वस्तू केन्नाच जेजू उलयनासलो. तो फकत सरकाराच्यो वस्तू उलयतालो, तो देवाचें उतर सांगतालो. बाबूय आमी आमकांच विचारुया, आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी देवाचे आमी भावार्थी म्हणटा, आमी म्हणटा आमी देवाची भुरगीं, म्हणटच आमी देवाचे भुरगीं जाल्यार, आमी पाटलावदार जाल्यार, आमी भावार्थी जाल्यार, जेन्ना आमी एकामेकांक मेळटा, आमच्यो खबरो कसल्यो आसता? संवसाराच्यो ह्यो देवाच्या उतराच्यो, देवाच्या राजाच्यो? भाव भयणीनो, जेन्ना हे दोग शीस जेजू कडेन वेतात तेन्ना जेजू तांकां देवाच्या उतराची सजमणी दिता. जेन्ना वो आंद्रे देवाचें उतर आयकता, जेजूक आयकता कितें तो सांगता, तो थंयसरलो उठोन आपल्या भावा कडेन शिमाव कडेन वेता आनी शिमावंक सांगता, आमी आतां कोणाक मेळ्ळे? आमी आतां मेसायक मेळ्ळे, आमकां मेसाय मेळ्ळो, आमकां जो देव म्हणटालो तो म्हणजे क्रिस्त मेसाया आमकां मेळ्ळा. आनी त्या वेळार जेन्ना पेद्रू आयकता की ताच्या भावाक आंद्रेक हो मेसाय मेळला म्हणून, क्रिस्त मेळला म्हणून, तो आतां जेजूशी येता. आनी त्या वेळार जेजू ताका शिमावचें नांव सोडून ताका आतां केफास म्हणटा, ताचें नांव पेद्रू म्हूण नांव दिता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, पवित्र पुस्तक उक्तें करून आमी देवाचें उतर शिकता, त्या उतराचेर आमी नियाल कोत्ता, देव आमकां आपली येवजण दाखयता, आमचें कितें काम ह्या संवसारांत तें. म्हणटच आयज आमी कितें करूंक जाय भाव भयणीनो? आमी ज्या भाशेन जेजून तांकां सांगलें त्या दोग शिसांक, यात आनी पळयात. आयज आमी तेंच करुया, देवाचें उतर उक्तें करुया, आमी यात देवाच्या उतरा कडेन आनी पळयात कितलो मोगाळ आमचो देव, तो कितलो काकूतकार आमचो देव, तो कितलो आमकां आमचें बरें ताणें तो आमच्या योजिता, आमच्या जिवितान, आमच्या फामिलीच्या जिवितान. म्हणटच हें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरुया, आमच्या मनाची नडसुणणी करुया, हें उतर आमी सदां करूंक पाळूंक आयजतान आमी सुरवात करुया. आनी तेन्ना देव आपली येवजण जें ताणें आमच्या जिवितान येवजिलां तें आमच्या जिवितान घडोवन येतलें, जेन्ना आमी येतल्या आनी पळयतल्या. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकलां, हें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरुया. आयजतान हो थाराव घेवया, आमी नव्या वर्सान आसा, हें उतर आमी काळजान रिगून दवरून आमच्या मनाची नडसुणणी करून हें उतर आमी दिसपट्या जिवितान करूंक आयजतान आमी हो थाराव घेवन आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फामिलीक हांव आवडयता.